उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. फाटें फुडले तेन्ना देवदूतांनी लोटाक आग्रो करून म्हणलें, उठ, तुजे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगांय धुवांक घे, नाजाल्यार शाराचे खास्तींत तुजें निसणटोन जातलें. तो पाटी फुडें सरतालो देखून आनी सर्वेस्पराक ताचे चुचुरे दिसले म्हूण त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायलेक ताच्या धुवांक आनी ताका काडून शारा भायर व्हरून दवरली. ताका भायर व्हरतना तांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, तुजो जीव राखूंक खंयसरूय पळून वच, फाटल्यान पळूं नाका, ना म्हूण शेतांत खंयसरूच थांबो नाका. दोंगरार वच, नाजाल्यार तुजें निसणटोन जातलें. लोटान म्हणलें, ना म्हजे दोनया, हांव तुजे लागीं उपकार करून मागतां. तुजो सेवक तुका मानवता आनी म्हजो जीव राखून तुवें म्हजे थंय व्हड भलेपण दाखयलें. पूण नोश्ट आनी मरण येवच्या आदीं हांव दोंगरार पावचो ना. हें थंय दिश्टी पडटा तें शार एकदम लागीं आसा. थंय पळून वचूंक जाता आनी तें ल्हान आसा. थंय म्हाका पळून वचूंक दी. ल्हान न्हय तें, आनी असो म्हजो जीव वाचतलो. सर्वेस्परान जबाब दिलो, होय, उपकार हांव तुका करतां, आनी तूं सांगताय त्या शाराचें निसणटोन जावचें ना. चल बेगीन आनी थंय पळून वच, कित्याक तूं थंय पावो पर्यंत म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखूनच त्या शाराक जोर म्हूण नांव दिलें. सुर्या उदेतूच लोट जोराक पावलो. सर्वेस्परान सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर सर्गांत थावन गोंडोफाचो आनी उज्याचो पावस धाडलो. अशें त्या शारांचें आनी त्या आख्या फालक्याचें आनी थंय रावतल्या सगल्यांचें आनी थंय उत्पन्न जाताली ते वनस्पतीचें ताणें निसणटोन केलें. लोटाचे बायलेन फाटल्यान पळयलें आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. सकाळीं उठून अब्राहम आपूण सर्वेस्परा मुखार रावलोलो त्या जाग्यार गेलो आनी सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर आनी सगळ्या मैदानाचेर ताणें नदर मारली. आनी आगतांतल्या दुंगरा सारको जमनींतल्यो दुळो भायर सरता तो ताणें पळयलो. हे भाशेन त्या फालक्याच्या शारांचें देवान निसणटोन केलें तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाचो उगडास केलो. आनी लोट रावतालो त्या शाराचें निसणटोन केलें तेन्ना सर्वेस्परान लोटाक निवारलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी दोया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. म्हाका तपासून काड सर्वेस्परा, म्हजी परिक्षा करून घे. म्हजें मन आनी म्हजें काळीज कोसाक लाय, कित्याक तुजी दोया मोया म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आनी तुज्या स्वता प्रमाणें हांव चलतां. जबाब, तुजी दोया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पातक्यां बारोबर म्हाका झाडून ओडूं नाका. रोगताक ताणेल्या मनशाच्या वांगडा म्हजो जीव नाटाक करूं नाका. तांचे हात नोस्तेपणीन बुरशे जाल्यात. आपल्या उजव्या हातान ते लोंच घेयत आसात. जबाब, तुजी दोया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पूण हांव नेणटुआयेन चलतां. तूं म्हाका सोडूय सर्वेस्परा, म्हजी दया कर. म्हजे पांय बऱ्या निवळ मार्गार थीर आसात. दोन सोबेत तुका तुजें नांव वयर काडटा सर्वेस्परा. जबाब,
तुजी दया माया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. उद्गार. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजू एका होड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताच्या फाटल्यान गेले आनी अवचितूच दर्यांत इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां होड्या वयर पावतालीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या सिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी मरता. आनी ताणें म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? इतलो हलको तुमचो बावाट. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक बेश्टायलें आनी एकदम थंडाय जाली. ते अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो? वारो आनी दर्या लेगून ताची आयकता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. वारो आनी दर्यो लेगून ताचे आयकतात. नियाळाक आदार. जर आमी बारीकसाणी नियाळ्ळे जाल्यार आमकां कित्याक सृश्टी, परिवण, रचना, देवाचे ताळो कित्याक आयकतालीं ताचो ठाव मेळटा. पयले सुवातेर जेजू देव जावन आसलो. देव रचणार ताणें ही सृश्टी रचली जाल्यार ती ताचेच आयकताली. ताका ताची पदवी आसा आनी ती ताचो ताळो आयकता. दुसरे सुवातेर देव देवीक पदवी दाखयता. देव सोर पदवेदार. ताचे मुखार सगळी रचना सर्व दिमयेर पडटा. हें मनशाचे गिन्यानान समजूंक जायना. ही घडणी बावाटाची आनी ओचोऱ्यांची. तिसरे सुवातेर बावाटाची शिकोण. जेजू सिसांक विचारता, तुमी कित्याक भियेल्यात? तुमकां बावाट ना? देवान केलेली विस्मितां तुमी देखूंक नात? तुमकां कोणें रचल्यांत? हें नियाळून बावाट ओखूण करून देवाचेर विस्वास धरूंक आमकां सगळ्यांक उलो. आनी चवथे सुवातेर जेजून बासावणी शार्तीक पावयली. आदल्या कोरारांत देवान संवसार रचून आपली पदवी दाखोळ केली. उपरांत पळयता दुनिया दोशी, दर्यो दोशी जावन इस्रायल पुर्जेक राखली. फातरांतल्यान उदक सुटलें. कुपांतल्यान देव दिश्टी पडलो. जेजू आपल्या सिसांक न्हूच आपली पदवी पूण आपलो हुस्को, मोग आनी बोगसोणें आपले पुर्जे सवें दाखोळ करता. आनी जो सेवेक उक्तो आसा ताणें विस्मितां करून सोगता म्हूण जेजू सांगता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी ल्हान ल्हान सेवेक कुरण्यांतल्यान देवाची पदवी अणभवूंक आमी परगटूंक वावुरया.